आपल्या भरोसूस मोडते देवाच्या दोंगरात सोडूया ताच्या मंदिरात झोपूया देवाच्या दोंगरात सोडूया ताच्या मंदिरात झोपूया विश्व नासलेल्यो मोर्चा सगळी राष्ट्रां थंय जमता एका साऱ्यानूर गोठून आनंदोनी ती म्हणटा देवाच्या दोंगरात सोडूया ताच्या मंदिरात झोपूया देवाच्या दोंगरात सोडूया ताच्या मंदिरात झोपूया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आयचे मिसाचे बलिदान आमपेटिता सोपून गेल्या थॉमस फेर्नांडीस आनी मारिया कॉसेसांव व्हिगस देवान तांकां सुर्गीचें सूख फावो केल्या बरो म्हूण आमी मागुया आनी काळजीचो शुभ वर्तमानान आमकां उगडास करतलो बरें झाड बरीं फळां दिता वायट झाड वायट फळां दिता जायते फावटी आमच्या जिवितान आमच्या बऱ्या घडण्या वरवीं हीं बरां फळां आमी दुसऱ्या तांय घोडेक वाटल्या पूण साबार फावटी घोडेक वायट फळां दिवन घोडेक आमच्या भावार्थाची वायट गोवायकी दुसऱ्यांक आमी घोडेक दिल्या असल्या वेळार ह्या पातकाचो आमी केलेल्या हे सगळ्या चुकीचो आमी उगडास करुया आनी सगळ्या आमच्या पातकांची दूख धरून देवा लागीं बोगसुणें मागून म्हणुया हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीदो म्हजो गुन्हे हांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासत बाकी सदांच आमकां मेरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक आमेन प्रार्थुया वेळार आमच्यो गरजो आमची मागणी देवाक आमी उबारुया देवा आमच्या बाबा जांकां तुज्या मोगान तूं तीर करताय तांच्या जिविताच्या सर्व घडीतांनी तूंच तांच्या बऱ्याक वावुरताय तूं सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय हे आमी मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो खरो देव तुजे सोव्याने पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता आनी राज उडचुलयता सासनाच्या सासनांक आमेन. राजाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी हिल्क्या यादनिकान साफानाक आपल्या चिटणीसाक सांगलें, सोरेस्पराच्या मंदिरांत म्हाका कोराराचें पुस्तक मेळ्ळां आनी हिल्क्यान तें पुस्तक शाफानाक कडेन दिलें आनी ताणें तें वाचलें. राजाशी वचून शाफान चिटणीसान ताका अशें सांगलें, तुज्या सेवकांनी मंदिरांत आसले ते रुपयाचे नाणे कोडयल्यात आनी सोरेस्पराच्या मंदिरांत देखरेख कोतात तांचे लागीं दिल्यात. उपरांत शाफान चिटणीसान राजाक आनिकूय सांगलें, हिल्क्या यादनिकान म्हजे लागीं एक पुस्तक दिलां आनी शाफानान राजा मुखार तें व्हडल्यान वाचून दाखयलें. कोराराच्या पुस्तकांतलें आयकून राजान आपलीं आंगोस्त्रां पिंजलीं आनी हिल्क्या यादनिकाक शाफानाच्या पुता आकामाक, मिकायच्या पुता आकबराक, साफान चिटणीसाक आनी राजाच्या सेवका आसियाक हुकूम घालप, वचात ह्या पुस्तकांत कितें बरयलेलें आसा ताचे विशीं म्हज्या आनी म्हजे पोरजेच्या नांवान सोरेस्परा कडेन विचार करात. कित्याक सोरेस्पराचो राग आमचेर बरोच पेटला. आमच्या पुर्वजांनी ह्या पुस्तकांतलीं उतरां आयकूंक नात आनी ताचेर बरयलेलें आसा तेंय ताणें करूंक ना. उपरांत राजान जुदाच्या आनी जेरुजालेमाच्या सगल्या जाणट्यांक आपणाशी एकठांय केले आनी जुदाच्या जाणट्यांक आनी जेरुजाल्यांत रावतल्या सोमेस्तांक, यादनिकांक, प्रवाद्यांक आनी ल्हान तशें उंच कुळयेच्या सगल्या लोकांक घेवन तो सोरेस्पराच्या मंदिरांत गेलो. सोरेस्पराच्या मंदिरांत मेळ्ळोल्या कोराराच्या पुस्तकार बरयलोलें तितलेय पोरजेक आयकूंक येता तशें ताणें वाचलें. राजा खांब्याशी उबो रावलो आनी सोरेस्पराचो पाटलाव करूंक आनी सगल्या काळजान आनी मनान ताच्यो आज्ञा, कायदे आनी नेम पाळूंक आनी कोराराच्या पुस्तकांत बरयलोलीं आसली ती उतरां वेव्हारांत घालूंक सोरेस्परा हुजीर ताणें एक कोरार केलो. सगळे पोरजेन हो कोरार बांदून घेतलो. देवाचे उतोरे. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. तुज्या कायद्याची वाट म्हाका दाखय सोरेस्परा. म्हणुया, तुज्या कायद्याची वाट म्हाका दाखय सोरेस्परा. तुज्या कायद्याची वाट म्हाका दाखय सोरेस्परा. हांव तें सदांच कुशेन मानतलों. तुजी सुमूद सांबाळूंक म्हाका शिकय आनी सगल्या काळजान हांव ती पाळटलों. जबाब, तुज्या कायद्याची वाट म्हाका दाखय सोरेस्परा. तुज्या आज्ञाच्या मार्गार म्हाका चलोवन व्हर. तांचेर आसा म्हजो संतोश. म्हजे काळीज तुजे खुशेचे चाकरेक लाय. दुडवाचे आशेक म्हाका लोबदूंक दिनाका. जबाब, तुज्या कायद्याची वाट म्हाका दाखय सोरेस्परा. पोलक्या वस्तूचेर म्हजी नदर पडूंक दिवं नाका. तुज्याच उतरान म्हाका जिवीत दी. हांव पळय, तुज्या आज्ञा भायर कांयच आशेना. तुज्या प्रमाणीकपणान म्हाका जिवीत दी. जबाब, तुज्या कायद्याची वाट म्हाका दाखय सोरेस्परा. उद्गार. Zoi, 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 soreспора. Zoi, 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 soreспора. Zoi, soreспора. Zoi, soreспора. Zoi, soreспора. सुमी म्हणटा, म्हजे सोबे रावात आनी हांवूय तुमचे सोबे रावतां.
जो म्हजे सोबे रिगून रावता तो सुबां फळां दिता. Soy, 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 espora. Soy, 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 espora. Soy, soy, espora. Soy, soy, espora. Soy, soy, espora. Sorbe spor तुमचे सोवे आसो, Tuमचे सोबे आसूं. मातेवा पोरमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moiva tuka soumya. जेसून आपल्या शिसांक म्हळें, फोटकिऱ्या प्रवाद्या विशीं चोत्रायेन रावात. मेंढऱ्याचें रूप घेवन तुमचे शीं येतात, पूण भितरल्यान क्रूर लाण घेते. तांचीं फळां पळोवन तुमी तांकां वळखतल्यात. कांटेरीच्यो कोणे दाखो काडल्यात जायत, आनी सोऱ्याटाची कोणे आंजिरां काडल्याशीं आसात. तेच भाशेन बरें झाड बरीं फळां दिता, आनी वायट झाड वायट फळां दिता. बऱ्या झाडाच्यान वायट फळां दिवं नजो, न्हय म्हूण वायट झाडाच्यान बरीं फळां दिवं नजो. बरें फळ दिना तसलें झाड कातरतात आनी उज्यांत उडयतात. देखून हांवें म्हणलां, तांचीं फळां पळोवन तुमी तांकां वळखतल्यात. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. Pagani tuka Christa. मुगाचे इश्टानो, हांव कांय वर्सां फाटीं एक ब्रादर कसो म्हजो गोंवळी कोणभोग एक फिरगोशेन घेता आसतना एक कुटूंब आसलो, आनी खूब फिरगोशेच्या वावरान हो कुटूंब मिसळ आसलो. आनी अकस्मात ताणें फिरगोशेंत येवपाचें बंद केलोलें. आनी ह्याच खातीर पादविकारांनी हांव तांकां भेट करूंक गेलें तेन्ना भितर सरताच हांव पळयल्यार ओलोथोर काडून उडयल्या, मुर्त्यो नात. आनी बाबीनो आमी तांचे लागीं भासाभास करता आसतना आमकां उपरांत कळून आयलें की तांणी खंय तरी ती एका ब्रादराच्या रितीरान गेल्लीं, आनी थंय तांची मनां पवित्र सोबेच्या शिकोवणे वयर दुसरे वाटेन व्हेलोली. तांकां एके भाशेन ब्रेन वॉश करून पवित्र सोबो सांगता ते वायट ते फोट म्हूण सांगून घोडे तांकां तांणी पवित्र सोबेंतली पयस व्हेलोली. उपरांत बाबूनो खूब समजावन जायते फावटी भेट दिवन कितें सारकें तें ह्या कुटुंबाक कळून आयलें. बाबूनो, हो एकूच कुटुंब न्हू, आज असले आमच्या गोंयांत कितलेशेच कुटुंब आसात. ह्या खोटी शिकोवणेक ती बोली पडलेली आसात. आनी आज जेजू शुभ वर्तमानान आमकां सगल्यांक एक खोर शिकोवण दिवंक सोदता. पयली सुवातेर जेजू म्हणटा, चोत्रायेन रावात. कोणाचे चोत्रायेन रावात? मेंढऱ्याचें रूप घेवन तुमचे शीं येतात, पूण भितरल्यान क्रूर लाण घेते. फोटकिऱ्या प्रवेदा विशीं चोत्रायेन रावंक जेजू आज आमकां सगल्यांक शिकोवन दिता. कोण भाशेन आमी तांकां वळखतल्यात काय? तांची फळां पळोवन तुमी तांकां वळखतल्यात. तांची फळां पवित्र सोबा शिकयता वो पवित्र पुस्तक शिकयता त्या प्रमाणे तांची फळां न्हय, तांची फळां वेगळींच. आनी तांची फळां पळोवन तुमी तांकां वळखूंक जाय म्हूण जेजू आज आमकां शिकयता. तर भाव भयणो, आमी तांची फळां वळखतले जाल्यार ते कितें सांगता तें खरें वो वायट हाचे मदें फरक करतलो जाल्यार पयले सुवातेर आमच्याच धर्माची ओळख आमकां आसूंक गरज. सगळे कडेन भाव भयणो शुभ वर्तमान परगट जाता. जायतीं जाणां म्हणटात हें सत हें फूट, पूण हाचे मदें वेगळोचार करूंक आमकां शिकोवंक गरज. आनी ह्याच खातीर भाव भयणो, आमी आमच्या धर्माची आमकां खरी वळख ना म्हूण जायते फावटी आमी बोली पडटा. आज भाव भयणो, कितलींशींच मनशां तांच्या मनांत भारता विशीं धर्मा विशीं प्रश्न आसात. जरी तर आमी तांकां विचारलें हें तुमकां कोणें सांगलां, आमकां रोखडोच जावं जाता म्हणल्यार कोणें तरी आमकां वॉट्सॅपार धाडला, कोणें तरी यूट्यूबार हो हांवें विडियो पळयला,
वो इंटरनेटार हें हांवें वाचलां. भाव भयणो, आमच्या धर्माची वळख आमकां आसूंक गरज. आनी तेन्नाच की आमी खरेपणी ओळखूंक पावतल्या कोण खरो प्रवादी, कोण फोटकेरो प्रवादी तो. आज भाव भयणो, पवित्र सभा जायत्यो संदी आमकां दिता हीच भावार्थाची वळख आमी घेवं. आमचीच फिरकोचेन फुडल्या म्हयन्यांत जुलायच्या म्हयन्यांत हो बायबल कोर्स आमी हाडयला, मिरेकल्स ऑफ जिजस. आमी कडेक म्हणटली जेजूच्यो मिलाग्री आमी कितल्यो वाचल्यात. ल्हानपणांतल्यान पवित्र पुस्तक आमी वाचता. आनीक ही वळख आमकां कित्याक गरजेची. म्हाका उगडास आसा भाव भयणो, हांव जेन्ना राशोद सेमिनारींत एक फिरगोचेन दोतोन शिकोवंक वेतालो तेन्ना एक एसायनमेंट हांवें केलोलो. मारयेची भोक्ती, आंकवार मारयेची भोक्ती कोण बरी आसा, कोण बरी जावंक जाय. आनी त्या गांवच्या क्रिस्मसाच्या भुरग्यांत हांवें एक क्वेश्चनर केलो. आनी तातूंत एक प्रश्न आसलो, म्हणल्यार आंकवार मारिया देव, इज मादर मेरी गॉड. आनी भाव भयणो, अद्या तरी भुरग्यांनी म्हणलें आंकवार मारिया देव. तर भाव भयणो, आज ही वळख घडोवंक आमकां धर्माची तितली ना. तर भाव भयणो, हीच वळख घेवंक प्रयत्न करुया. जेन्ना आमी हे कोर्स हाडयता, जेन्ना आमकां ही शिकोवण मेळटा, नोवेनांनी शिकोवण मेळटा, वो दुसरे कडेन शिकोवण मेळटा, ती वळख आमी घेवया. दुसरे सुवातेर भाव भयणो, WhatsApp, इंटरनेट वो दुसरी मनशां दे आर नॉट द ऑफिशियल टिचींग ऑथॉरिटी ऑफ द चर्च. म्हणल्यार म्हाका जाय म्हूण हांव पवित्र पुस्तक वाचता ते प्रमाणे तें स्वत म्हूण हांवें म्हणूंक जायना. एक यादनीक असो हांवें पवित्र सभेची स्वता बदलूंक जायना. जेजून ही शिकोवण, ही दिरेत फकत भाग्योन पेद्रूक दिला. जेजून म्हणलें, तूं कडप आनी ह्या कडपार हांव म्हजी पवित्र सभा बांदतलो. तूं बांदशी तितलें स्वर्गार बांदतलें, तूं संवसारांत सोडशी तितलें स्वर्गार सोडलोलें जातलें. तर भाव भयणो, ही ऑथॉरिटी, ही पदवी फकत पवित्र सभेक दिल्ली आसा. कोणाच्यान म्हणूंक जायना, हांव सांगता तें सत. आनी ह्याच खातीर भाव भयणो, जेन्ना आमी वाचता, जेन्ना हे विडियो पळयता, आमी पळोवंक गरज कोण हे विडियो करता, कोण ही शिकोवण आमकां दिता. डू दे बिलोंग टू द ऑफिशियल टिचींग ऑथॉरिटी ऑफ द चर्च. कोणूय एक पावटी यादनीक सांगता म्हूण घडयेक आमी आयकता, पूण त्या यादनिकान ती स्वता पवित्र सभेची जी मुळावी स्वता आसात ती आपणाक जाय ते भाशेन परगट करूंक जायना. तर बाबूनो, आयच्या दिसाक ह्या शुभ वर्तमानाचेर आमी नियाळ करता आसतना पयले सुवातेर आमच्या धर्माची वळख आमी घेवंक प्रयत्न करुया. पवित्र पुस्तक वाचुया. जेन्ना ही शिकोवण आमकां मेळटा ती आमी घेवया. आनी हेच भाशेन ह्याच आमच्या भावार्थाची खोर वळख आमी घेवन त्या उपरांत बरें झाड जावन हीच भावार्थाची बरी फळां दिवंक ह्या अवतारार उण्या सोऱ्या रुपान येतलो जेजू लागीं आमकां कृपा आमी मागून घेवया. भेटोवनी वेळार आमी गायन गावुया. कितें घालताय त्या उंड्यान. C21 पान 30 आनी 7, C21 पेज 37. कितें घालताय त्या उंड्यान, कितें घालताय ती काशी, यादीक बाबाच्या म्हज्या भाव भयणो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात.
तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनात खरी मोहिमे आमच्या आख्या पवित्र सुविचार देवाक सर्वेस्वर मानून घेऊ. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमचो वाकणीचो योजना मानून घे. ह्या योजना वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशी तुका मानता तसली जावं आमच्या काळजाची भोक्ती. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वरांतल्यान उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्व पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळे आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरमता. जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जोडपण परगटा आनी तीर बोरवाशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक ओदरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भोक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 Dovaraco सर्वेस्पर तू. Povit, 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 Dovaraco सर्वेस्पर तू. Zorganizą sarwoża, mój Boże. Zorganizą sarwoża, mój Boże. Uzorgi, tuka zoj zoj. Sorvespora cinami, sorvespora cinami, बाबा, करोच पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची चोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत. पातकाचे बोगसणे मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. पयलो उदका दिवन बाबार्थाचो गुडपूर कोटया. सुमया जेजू, तुजें मरण आमी समरमता, तुजें पुनर्जन्मपण आमी परगट्टा, तुज्या येण्याक आमी ओतरेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडा रगत शेवतल्या आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बाबा,
फिलीप नेरे आमच्या गोवळी बाबाक आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्शोणपणाचो बरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजें पोरसुलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती बागेवन सुजे तिचो पोती बागेवन धर्म दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजे मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बाबा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून जिवितान तोखता तसली फळां आमी दिवंक जेजून शिकयलेल्या प्रार्थन हे वेळार आमी उच्चारुया. आमच्या बाबा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुकूस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उतार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दिताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे परमळे तिका शांती दिया. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राज उडचलयताय सासणाच्या सासणाक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमची सोवी आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वाटुया. देवाचे संवसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू म्हाका तुजी गरज. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गायन गावया. D15 पान 50 आनी 5. D15 पेज 55. जेजू म्हाका तुजी गरज. सुखे सोमी जशें Orbislecie, jądra zgonu, polubiecie. Udziałia, orbislecie, jądra zgonu, polubiecie. Ludzie Boga, magna dziwi, na Jezu, ani Ludzie Bogu, magna dziwi, na Jezu, ani podwi. Wita Jezu, kuna
सुगली उबी रावया. प्रार्थुया. दोयाळ बापा, तुज्या पुताच्या उमळीत कुडी रोगताच्या जेवणान तूं आमकां तुज्या जिवान नवी करताय. परतून ह्या जेवणान भोगतीन वांटो घेवन सासणाचें सूख आमकां खात्रेन मेळोशें कर. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. भाव भयणो, जेजूच्या काळजाचे पुर्वेक आमची ओत्मीक तयारी आमी सुरू केल्या. आज दुसरो दीस, तेर्स 5:15 उपरांत मिसाचें बलिदान. ह्या तयारेंत तुमी वांटो घेवचो म्हूण आमी मागता. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देवबाब आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार. Per verso,